दिव्यवाणी 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 Argando com o Senhor Jesus, roglapto com o Senhor Jesus. जेजू क्रिस्तच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सिरकाच्या ग्रंथांतल्या पळयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक येता आवाज स्वर 24 एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस फॉर बापा तुका गांवगळापणी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आमी आयकोवचे वक्ता ह्या सुवार्तेच्या आशिर्वादान तूं आमकां मोर. ही सुवार्ता आमकां बोड हाडून दी, घटाय हाडून दी, कुरपा हाडून दी, सरंकरांतल्या बंदपसंतल्या बंदड्यांतल्या राखून व्हरून दी. ह्या सुवार्तेद्वारे तुजो मोग आमकां चड आनी चड बुडवून बापा लाभोवन दी. तुज्या सर्गींच्या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठाय पवित्रत्म आमची काळजां मनां उगडून दी आनी सर्गींच्या जाणवायेन बरोवन सर्गींच्या भलायकेन बरोवन आमी जियोंक आमकां कुरपा तूं फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया आमी आवाज स्वर 24 हांगा वोडो 1 तावन 34 पर्यंत आसा. 1 to 34 जाणवायेची वाखाणणी ह्या विशयान आमकां हांगा आयकोंक मेळटा. जाणवाय आपलीच वाखाणणी करता, आपल्या लोकां मदें ती आपलीच स्तुती करता. महोन्नतचे सभेन ती आपलें तोंड उगाडटा, ताच्या दळबरा मुखार ती आपली वाखाणणी करता. हांव महोन्नताच्या तोंडांतली भायर सरली आनी दुवरे परी हांवें पृथ्वी धांपली. उंच सर्गी हांव वस्ती करतली आनी कुपांच्या खांब्यार म्हजें सिंहासन आसलें. अख्ख्या मळबाचो हांवें एकल्यानच बोवाडो काडलो आनी गूण पाताळांत हांव भोंवली. दर्याच्या लारांचेर आनी भुंयचेर सगळ्या लोकांचेर आनी राष्ट्रांचेर म्हाका पदवी आसली. तांचे मदें हांवें एक विशेवाचो जागो सोदलो. कोणाच्या प्रदेशांत हांव वस्ती करूं? तेन्ना सगळ्या वस्तूंच्या रचणारान म्हाका एक आदेश दिलो आनी म्हाका रचलेल्यान म्हज्या तंबाक एक जागो वेंचलो. ताणें म्हळें, जकबा मदें तुजो तंबू घाल, इस्रायल तुजें दायज करून घे. ससनातावन आरंभाक ताणें म्हाका रचली आनी ससनाक हांव तकतली. पवित्र तंबांत हांवें ताच्या उजीर सेवा केली आनी अशें सियोनांत हांवें म्हजें बिडार तीर केलें. मोगाच्या शारांत ताणें म्हाका विशेव दिलो आनी जेरुसलेमांत हांव रासवट चलयतां. नावादीक लोकां मदें सर्वेस्पराच्या वांट्यांत ताच्या दायजांत हांवें पाळां घेतलीं. लेबानोनाच्या एका देवदार रुखा परी हांव उंच वाडली. हेर्मोन पर्वता वयल्या एका सरू रुखा परी, एनगेदीच्या एका काजरा माडा परी हांव उंच वाडली. जेरिकोच्या एका गुलाबा झाडा परी, शेतांतल्या एका सुंदर जैतून रुखा परी, उदका देगेर आसलेल्या एका चिनार रुखा परी हांव उंच वाडली. दालचिनी आनी परमोळेक रुखा परी, श्रेष्ठ गंधरासा परी हांवें सुगंध प्रसारलो. गंधराड, वनीच्या आनी सुगंध द्रव्या परी, थंबांतल्या धुंपांच्या दुवरां परी. टेरेबींत रुखा भाशेन हांवें म्हजे फांटे विस्तारले आनी म्हजे फांटे वैभवान आनी सोबायेन भरल्यात. दाखवली परी हांव सुंदर कोंबरे फुटयतां आनी म्हजी फुलां महिमेची आनी ग्रेस्तकायेची फळां दितात. म्हाका आश येता ती तुमी म्हजेशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. म्हजो उगडास मोवांप्रास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हळ्यार मोवांचे फाळये प्रास स्वादीक. म्हाका कातल्याक आजून भूक लागतली, म्हाका पियेतल्याक आजून तान लागतली. जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपडचो ना, जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकान पडचो ना. हें सगळें महोन्नत देवाच्या सल्ल्याचें पुस्तक, मोइशेन आमकां पाडूंक दिल्लें धर्मशास्त्र.
जाकोबाच्या समुदायापासून दिल्लें दायज पिशोन नये भाशेन ते जाणवायेन बरोवन ओमतता. प्रथम फळांच्या काळार टिग्रीस न्हंय बरोवन ओमतता ते भाशेन. युफ्राटीस न्हंये भाशेन ते बरोवन ओमतता. लुवणेच्या काळार जॉर्डान बरोवन ओमतता ते भाशेन. नील न्हंय भाशेन ते गिन्यानान बरोवन वळटा. दाखो एकठांय करता त्या काळार गिहोन बरोवन वळटा ते भाशेन. प्रथम मनीस तिची पुर्ती वळख करून घेवंक सोकलो ना. निमोण मनीस तिचो टाव घेवंक सोकचो ना. कित्याक तिची चिंतना दर्या प्रास विस्तार. तिचे येवजण्यो पाताळा प्रास गुंड. हांव तिचे न्हंयच्या कालवा परी आसलो. बागेक उदक व्हरतल्या ल्हान व्हळा परी. हांवें म्हळें हांव म्हज्या बागेक उदक घालतलो. म्हज्या फुलां झाडांची मुळां उदकान भिजयतलो. तेन्ना अवचित म्हजो कालवो एक न्हंय जालो आनी म्हजो व्हाळ एक दर्यो जालो. हांव म्हजी शिकवण फांत्या परी प्रकाशीत करतलो आनी ताचो उजवाड पयस पयस विस्तारतलो. हांव म्हजी शिकवण प्रवादा परी ओत्तलो आनी फुडल्या संततीक ती दायज कशें दितलो. पळया हांवें म्हजे पासत मात्र वावर करूंक ना, बगार जाणवाय सोदतल्या सकटा पासत. म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमी जाणवायची वाखाणी हांगा आयकता. जाणवायची वाखाणी कितल्या बऱ्या रितीन ह्या एका आवाज स्वरांत आमकां आयकूंक मेळटा. आमी पळयता ह्या ग्रंथांत देवाची ह्या सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायची मोड. जाणवाई ती देवाची कोणाक मेळटा? खालत्याक ती मेळटा. पवित्रपणान जिवच्याक ती मेळटा. देवाच्या उतरा प्रकार सयच्याक ती मेळटा आनी देवाक विधेय जावच्याक ती जाणवाय मेळटा. आनी ताची वाखाणी आमकां ह्या सगळ्या आवाज स्वरांत आयकूंक मेळटा. कित्याक जाणवायेच्या वर्तें दुसऱ्यांक कितेंच ना. सलमांव रायान जाणवाय मागली, देवान ताका जाणवाय दिली. जाणवाय पयशांचे वरून वर्ती जावन आसा. त्या खातीर जाणवायेचे आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांक जाय. आनी आयचो आमचो नियाळ, आमचे भयण आमकां जाणवायेन बरोवन दी. आमची अस्कतकाय असक्तकाय पयस करून दी. जाणवायेच्या सक्तेन आमकां अभिशेक करून दी आनी जाणवायेन भरलेली आमी जावन जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. अशें आमी जाणवाय आपलीच वाखाणणी करता. आपल्या लोकां मदें ती आपलीच स्तुती करता. महोन्नतेचे सभेन ती आपलें तोंड उगडटा. ताच्या दळबरा मुखार ती आपली वाखाणणी करता. म्हळ्यार ती जाणवाय फोट मारिना. मुखस्तुती ह्या तोंडा वयर पडोवन तांकां स्तुती करूंक वचना. बगार महोन्नतेचे सभेन ती आपलें तोंड उगडटा. महोन्नतेचे सभेन ती आपलें तोंड उगडटा. ताच्या दळबरा मुखार ती आपली वाखाणणी करता. जाणवाय देवा मुखार वाखाणणी करता. हांव महोन्नताच्या तोंडांतली भायर सरली आनी दुरे परी हांवें पृथ्वी धांपली. हांव महोन्नताच्या तोंडांतली भायर सरली म्हळ्यार अर्थ कितें? महोन्नताच्या तोंडांत उजवाड जावं उजवाड जालो, भुवी जावं भुवी जाली. देवाक बरें दिसलें म्हळ्यार महोन्नताच्या तोंडांत हांव दिवची उतरां, जाणवायची उतरां. आनी दुरे परी हांवें पृथ्वी धांपली. ऊंच सर्गी हांव वस्ती करतली आनी कुपांच्या कांब्यार म्हजें शिंवासन आसलें. अख्ख्यो मळबसो हांवें एकल्यानच बोवडा पडलो आनी गोंड पाताळांत हांव भोंवली. म्हणजे देवाची जाणवाय पळया खंयच्या खंय पर्यंत ती वेताली. दर्याच्या लारांचेर आनी भुंयचेर सगळ्या लोकांचेर आनी राष्ट्रांचेर म्हाका पदवी आसली. म्हळ्यार देवाक ताच्या जाणवायेक आमचे वयर पदवी आसा. देवाच्या जाणवायेक आमचे वयर पदवी आसा. कित्याक आज आमी चलता त्या ताच्या जाणवाय वरवीं मात्र तांचे मदें हांवें एक विशय असो जागो सोदलो. कोणाच्या प्रदेशांत हांव वस्ती करूं? तेन्ना सगळ्या वस्तूंच्या रचणारान म्हाका एक आदेश दिलो आनी म्हाका रचलेल्यान म्हज्या तंबाक एक जागो विंचलो. ताणें म्हळें जकोबा मदें तुजो तंबू घाल.
इस्रायल तुझें दायज करून घे. ससनात हांव नरंबाक ताणें म्हाका रचली आनी ससनाक हांव तकतली. आनी जाणवाय जावन आसा ती देवात हांव येवची, त्या खातीर हांव विधेय जातली, तकतली. पवित्र तंबांत हांवें तांचे उजीर सेवा केली आनी अशें सियोनांत हांवें म्हज्या बिडार तीर केलें. पवित्र तंबांत हांवें ताच्या उजीर सेवा केली आनी सियोनांत हांवें म्हज्या बिडार तीर केलें. मोगाच्या शहरांत ताणें म्हाका विशीव दिलो आनी जेरुसलेमांत हांव राजवट चलयतां. नावादीक लोकां मदें पण मोगाच्या शहरांत ताणें म्हाका विशीव दिलो आनी जेरुसलेमांत हांव राजवट चलयतां. म्हणजे देवाची जाणवाय द्वारे देव आमच्या मदें काम करता आनी ती जाणवाय जावन आसा जेजू. सा पावल सांगता सगळी जाणवाय आनी सकट ते ताचे ते एक जाला. वळीक आमकां सांगता मोगाच्या शहरांत ताणें म्हाका विशीव दिलो आनी जेरुसलेमांत हांव राजवट चलयतां. पण जाणवाय खंय वस्ती करता? मोगाच्या शहरांत. खंय मोग आसा थंय जाणवाय आसा आनी जेरुसलेमांत हांव राजवट चलयतां. आमकां कळीत आसा देवाची जाणवाय जेजू आमकां जेरुसलेमांत राजवट चलयतलो. तशेंच मात न्हय, थंय आसलेल्या धर्मशास्त्रा मदें ताची जाणवाय आसली. नावादीक लोकां मदें सर्वेस्पराच्या वांट्यान ताच्या दायजांत हांवें पाळां घेतली. नावादीक लोकां मदें सर्वेस्पराच्या वांट्यांत ताच्या दायजांत हांवें पाळां घेतली. लेबानोनाच्या एका देवदार रुखा परी हांव ऊंच वाडली. म्हणजे जाणवाय पळया ती कशी, ताका तड ना, घड ना. ती जाणवाय तितली उंचायेक समेत वचूंक शकता. एरमोन पर्वता वयल्या एका सारू रुखा परी, एनगेदीच्या एका काजरा माडा परी हांव उंच वाडली. जाणवान बरोलो मनीस तो आशिर्वादीत जाता. जेरिकोच्या एका गुलाबा झाडा परी, शेतांतल्या एक सुंदर जैतून रुखा परी, उदका देगेर आसलेल्या एका चिनार रुखा परी हांव उंच वाडली. पळया ही जाणवाय एका मनशाक चड आनी चड कालतो करता. एका मनशाक उंचायेच्या पावंड्याक पावयता. ताची सकत न्ही, ती जाणवाय मात्र देवाचे आशिर्वाद म्हूण येता. दालचिनी आनी परमळी रुखा परी, श्रेष्ठ गंध रसा परी हांवें सुगंध प्रसारलो. पळय ती जाणवायची सुगंध कसो प्रसारता. दालचिनी बरी, परमळी रुखा परी, श्रेष्ठ गंध रसा परी ती प्रसारता. गंधळ ओनीच आनी सुगंध द्रव्य परी, तंबांतल्या धुपाच्या धुवरा परी. म्हळ्यार जाणवाय आसल्या कडेन आशिर्वाद आसा. जाणवाय आसल्या कडेन बेसांव आसा, पेकोवण आसा. तेरे बीन रुखा भाशेंत हांवें म्हज्या फांटे विस्तारले आनी म्हजे फांटे वैभवान आनी सोबायान भरल्यात. दाखोवली बरी हांव सुंदर कोंबरे फुटयतां आनी म्हजीं फुलां महिमेची आनी ग्रेस्तकायेचीं फळां दितात. म्हळ्यार दाखोवली बरी हांव सुंदर कोंबरे फुटयतां. म्हळ्यार ही जाणवाय एका कडेन आसली आनी एकल्याक मेळटा ताच्या द्वारी. कोंबरे फुटयतां आनी म्हजीं फुलां महिमेची आनी ग्रेस्तकायेचीं फळां दितात. त्या खातीर म्हजीं फुलां म्हणजे जाणवायची फुलां तें वर्तें ग्रेस्तकायेचें फळ दितात. म्हाका आशा येता ती तुमी म्हजेशी येया. म्हाका आशा येता ती तुमी म्हजेशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. जाणवाय सरशी येया. ताच्या फळांनी जाणवायची फळां आमकां कळीत आसा. पवित्र आत्म्याची फळां मोग, मैपस, आनंद, प्रामाणीकपण, सोंसणीकाय, बळेपण, कालतेपण हें सगळें आमकां मेळटा. ग्रेस्तकायेची फळां दितात. म्हाका आशा येता ती तुमी म्हजेशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. इसाया प्रवादी येसू सांगता येया तुमी मोग घेया, दूद घेया, हें सगळें तुमकां मेळटलें. त्या म्हणजे जाणवायेच्या काळार क्रिस्त आमचो परत येताना हे सगळं विशेष रूपान आमकां मेळटलें. पूण कोण देवा पात येता, देवाच्या वेटांनी चलता, ताका हें आशिर्वाद लाभतले.
दाखवली बरी हांव सुंदर कोंबरे फुटयता आनी म्हजी फुलां महिमेची आनी ग्रेस्तकायेची फळां दितात. म्हाका आशा येता ती म्हजेशी येया. जाणू येता अशी येया. म्हजो उगडास मोपरास गोडू पळय म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. जाणवायची फळां म्हजेशी येया. देवाचें उतर दिवशी येया. जाणवायची फळांनी दादोशी जाया. म्हजो उगडास मोपरास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हळ्यार मोवाचे फळये प्रास स्वादीक. जाणवाय जोडून घेवची बारी स्वादीक. कोणाक? कालत्यांक देव लागीं आसा. कालत्यांक तो लागीं आसा. म्हजो उगडास मोपरास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हळ्यार मोवाचे फळये प्रास स्वादीक. म्हाका काताल्याक अजून भूक लागतली. म्हाका काताल्याक अजून भूक लागतली आनी म्हाका पियेतल्यांक अजून तान लागतली. अजून तान लागतली. जो कोण म्हजें आयकता, जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपडचो ना. पण हांगा आनी 2 उतरां आमी. म्हाका आशा येता ती म्हजेशी येया आनी तुमच्या फळान दादोशी जाया. जो म्हाका आयकता तो लजेक सांपडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकान पडचो ना. कितें करतें? एक भाग म्हूण येत न्ही की पातकान पडनासतना जिवचें. तितलें सुदावेचें न्ही. ह्या आधुनीक माध्यमाच्या काळार, ह्या सकयल इंटरनेटाच्या काळार आमी चिंतचे आसा. इगर्जी वचून देवडना, कुमसाऱ्यान देवडना, कसले वचून देवडना. हें सकयल आमकां भोव गरजेचें. आनी त्या खातीर आज आमी पळयता आनी म्हज्या फळांनी दादोशी आसा. म्हजो उगडास कर मोरतना प्रास. म्हजो उगडास मोवा प्रास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हळ्यार मोवाचे फळे प्रास स्वादीक. म्हाका काताल्याक अजून भूक लागतली. म्हळ्यार आनी कितें अत्रेक झडटलें. म्हाका पियेतल्याक अजून तान लागतली. जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपडचो ना. जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकान पडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकान पडचो ना. हांगा ओळू आमी 19 आनी 22 जिखून धरया. म्हाका आशा येता ती तुमी म्हजेशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. नव्या सुल्यान जेजू सांगता माथेवाचो वांजेल आमी वाचता. 11वो आवास्वर. त्या आवास्वरान जेजू अशें सांगता पळय. आवास्वर 11 ओळू. येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कितें सांगता? म्हाका आशा येता ती म्हजेशी येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. हाजो विशेव आनी दादोशी जावचें. देवात हांव मात्र खरो विशेव आनी दादोस काय आमकां मेळची. ओळ 22. जो म्हजें आयकता तो लजेक सांपडचो ना. जाणवायची उतरां ही धर्मशास्त्र आयकता. देवाचें उतर तो वाचता. तो केदींच लजेक सांपडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकान पडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदींच पातकांत पडचो ना. ओळ 23 तावन 34 पर्यंत आमी पळयल्यार जाणवाय आनी धर्मशास्त्रा विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. हें सगळें मोहोन्नाद देवाच्या सोल्ल्याचें पुस्तक. मोयशेन आमकां पाडूंक दिल्लें धर्मशास्त्र. जकोबाच्या समुदाया पासून दिल्लें दायज. धर्मशास्त्र एक देवाचें दायज. पिशोन नया भाशेन तें जाणवायेन बरोवन ओमतता. प्रथम फळांच्या काळार टिग्रीस न्हंय बरोवन ओमतता त्या भाशेन. युफ्रेटीस न्हंये भाशेन ते वळोवन ओमतता. लुणणेच्या काळार जॉर्दान बरोवन ओमतता त्या भाशेन. नील न्हंये भाशेन तें गिन्यानस बरोवन वळटा. दाखो एकठांय करता त्या काळार गिहोन बरोवन वळटा त्या भाशेन. प्रथम मनीस तिची पुर्ती वळो करून घेवंक शकलो ना. निमणो मनीस तिचो टाव घेवंक शकचो ना. कित्याक तिची चिंतना दर्या प्रास विस्तार. तिचे येवजण पाताळा प्रास गोंडू. हांव तिच्या न्हंयच्या कालव्या परी आसलो. कालवे ल्हान एक आमी म्हणटा वणा बरी एक उदक वचोंक कालव्या बरी आसलो. तिची
चिंतना दर्या प्रास विस्तार येवशुने पाताळा प्रास गोंड आमकां सांगता हे सगळे मोहन देवाच्या सल्ल्याचें पुस्तक म्हणजे आमकां पाडून दिलें धर्मशास्त्र आमी पाडी जायस जकोबाच्या समुदाया पासून दिल्लें दायस पिशोन न्हय भाशेन तें जाणवायन बरोवन ओमतता प्रथम फळांच्या काळार टिग्रीस न्हय बरोवन ओमतता ते भाशेन युफ्रेटीस न्हंये भाशेन तें बरोवन ओमतता लुणीच्या काळार जॉर्डान बरोवन ओमतता त्या भाशेन नील न्हंये भाशेन तें गिन्यानस बरोवन वाळटा नील न्हंये भाशेन तें गिन्यानस बरोवन वाळटा दाखो एकठांय करता त्या काळार गिहोन बरोवन वळत्या ते भाशेन दाखो एकठांय करता त्या काळार गिहोन बरोवन वळटा भाशेन प्रथम मनीस तिची पुर्ती वळख करून घेवंक शकलो ना निमाणो मनीस तिचो ठाव घेवंक शकचो ना प्रथम मनीस तिची पुर्ती वळख घेवंक शकलो ना ह्या जाणवायची वळख घेवंक तो सोकोंक ना निमाणो मनीस तिचो ठाव घेवंक शकचो ना कित्याक तिची चिंतना दर्या प्रास विस्तार तिचे येवछोणे पाताळा प्रास गोंड हांव तिच्या न्हंयच्या कालव्या परी आसलो बागेक उदक व्हरतल्या ल्हान व्हळा परी हांवें म्हळें हांव म्हजे बागेक उदक घालतलो म्हज्या बागेक उदक घालतलो म्हज्या फुलां झाडांची मुळां उदकान भिजयतलो प्रिपरेशन तेन्ना अवचित म्हजो कालवो एक न्हंय जालो आनी म्हजी शिकवण फात्या परी प्रकाशीत करतलो आनी ताचो उसवाड पयस पयस वतलो आनी फुडल्या संततीक ती दायज कशें दितलो कशा भाव भयणीनो म्हज्या फुलां झाडांची मुळां उदकान भिजयतलो तेन्ना अवचित म्हजो कालवो एक न्हंय जालो आनी म्हजो व्हड दर्यो जालो म्हळ्यार कालवो ल्हान आसता कालव्यान दिल्लें उदक व्हडल्या न्हंयेन दिल्लें चड उदक दर्यान तें कळना जाणवाय तशीच आमी केदार देवाचें उतर वाचता आमी एक ल्हान कालव्या बरी ते वचून न्हंय बरी जातले ताच्या उपरांत आमी दर्यांत म्हळ्यार त्या जाणवायन आमी भरतले तेन्ना अवचित म्हजो कालवो एक न्हंय जालो आनी म्हजो व्हड एक दर्यो जालो हांव म्हजी शिकवण फांत्या परी प्रकाशीत करतलो आनी ताचो उसवाड पयस पयस विस्तारतलो हांव म्हजी शिकवण प्रवादा परी वतलो आनी फुडल्या संततीक ती दायज कशें दितलो पळया हांवें म्हजे पासत तो मात्र वावर करूंक ना बगार जाणवाई सोदतल्या सकटा पासत कशें भाव भयणीनो आज हांवें म्हजे पासत मात वावर करूंक ना जाणवाई सांगता बगार जाणवाई सोदतल्या सकटा पासत जाणवायन स्वार्थ ना थंय कितें म्हणटात आमच्या संवसाराच्या उतरा प्रमाणे पिशेपण ना थंय देवाचें भक्तीपण विश्वासीपण प्रामाणीकपण आसा त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी आसल्या संता भक्ताचें जिवीत नियाळतना आमकां एक धैर्य मेळटा सुटका मेळटा घटाय मेळटा हांव म्हजी शिकवण फांत्या परी प्रकाशीत करतलो आनी ताचो उसवाड पयस पयस विस्तारतलो हांव म्हजी शिकवण प्रवादा परी वतलो आनी फुडल्या संततीक ती दायज कशें दितलो पळया हांवें म्हजे पासत मात्र वावर करूंक ना बगार जाणवाय सोदतल्या सकटा पासत आमचो वावर कोणा पासत सकटा पासत त्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो आज आमकां दिल्लें वाचप जाणवायची वखाणी आज जाणवाय विशयांत आमी आयकलें आनी कशी देव त्या जाणवाय द्वारे आमकां चलयता आमकां राखता आमकां सांबाळटा म्हणलें की आमकां आज हांगा अर्थ जालें त्या खातीर परत हे पोटी इल्लो चॅप्टर आमकां एक चोरू टफ जावंक पुरो या बोर जावंक पुरो पूण परत तुमी वाचतना कळटा तुमकां ताची जाणवायची सकत कितें गे म्हणून देवूच तुमकां उगडापें करता तर म्हज्या भाव भयणीनो ह्या सुवार्थेच्या आशिर्वादा खातीर आमी मागया दोळे धांपया आमच्या दुनियांत काळजाचें दवरया मागया आमी आमकां हर एकल्यान पवित्र तुमच्या सत्यान भरच्या खातीर
आज डिवाइन मर्सी प्रेयर ग्रुप म्हणून आराम करणं पूर्वपासीचे आम्ही हांगा मागण्या करत आसतना सर्गीचे आशीर्वाद बेसांव पेकोवन देंवन येवन दी. स्वर्गांत न्हू तुज्या पवित्र आत्म्यान सक्तेन तूं आमकां भर. आमच्या जिवितांत तुज्या खातीर जीवन जाय तें करपाचो फाव कर. कितेंय आमचें तें उणेंपण आसा जाल्यार बुकशी. आमच्या याजकांक रिलिजियसांक आमच्या देवाच्या लोकांक तुज्या हाती उपसून दिता समर्पीत हांव. तूं खरेपणी आमच्या सांगाता आसाय. तूं आमकां जैत दिताय, तूं आमकां चलयताय, तूं आमकां अभिशेक करताय. तुज्या अमूल्य रक्तान तूं आमकां धुवन नितळ कर. मिसळच्या उदक राव सुजावको गरगरणे हर एक अभिशेक कर. समस्या सकड फूड कर. ह्या समस्येच्या संकलेतावन आमी भायर येवच्या खातीर आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक भरपूर मोपान आमच्या वयर पाठाय. पवित्र आत्मो सर्व पवित्र करता. पवित्र आत्मो पथकाक ओडिना. पथकांचे समय सुख येता. आमची वडणी बुडोवन जातना आमी पथकाक बली जाता. मुगळा सुम्या ह्या कडेन कितलोसो लोक कश्टोन आसा. कितलोसो लोक अनखरांत आसा. मती समाधान ना. आजो मग ते पोरच्या खातीर तुजी सुवात प्रकट केल्या. त्या सुवातेच्या आशीर्वाद बेसांव पेकोवन देवून येवन दी. विशेष बाबून आयकोनच्या हर एका भावार्थेचे तांकां तूं गूण कर. तुका आसात कितेंच ना. तुज्या नांवान ती जैत जोडून दीत. बापा तूं आमचो मोग करताय. तूं आमकां चलयताय. आयच्या दिसा त्या जाणवायन आमकां हर एकल्यांक बोर आमची ह्या संवसाराची नॉलेज विजडम जावन परिवर्तन जायचें. जबाबदारीचें जिवीत कसल्याच अश्लीलपणाक आमी पडनासतना आमी पवित्रपणान जीव आमकां करपाक दी. आमच्या लोकांक आमी आशिर्वादीत करता मागता तांच्या खातीर. तांचेरय तुजी दया देवून येवं दी मागता. विशेष बापान आमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड सगळो थोडे फावटी आमकां आमच्या थंयसर समस्या आसा. ते सकड सुमी पयस करता. ताची जाणवाय तो आमकां दिता. ताचे जाणवायेन भरतना कुर्डे पळयतात. तोंडे चलतात. हारीगार गूण जातात. तसली सगळं तुज्या जाणवायेक आसा. त्या जाणवायेच्या सक्तेन तूं आमकां भर. आशिर्वादान तूं आमकां भर. आमचे सकत काय सकड पयस कर. आजो मागता ह्या संवसारांतल्या सर्व लोकांचेर अमरिकोन ह्या कश्टांतावन दिव आमकां आमच्या पोरजेक राखोन दी. आनी स्वार्थ निरंतर निरगड दिवन बोळ दिवन दी. टच देम लॉर्ड, अनॉइंट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. हर एक तेजी पिडा शिडा अंकर बंदडे सकड सोडून वचून दी. जेजूच्या पवित्र आत्मो तांचें तें काम करून दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान आमकां भलायकी. जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाबू फ्रँकलीन सुजू शो मोगा दियेसीस. म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसाळां खातीर तुमी हर एक दीस मागा. जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी मुखार करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी